Magta Người hao tận chế Mật gata ra ra sang Dây khai ôn chế Na vinh tu mi magta Tem bapa tang tung ka magun darta Ika monan Ika karzan Duje na vi Zong ya mi ai liang Ma bơi ni chế Mo ga mê lê Jesu tu zo Ma du sangat magta या मिसा वेळार प्रत्येक कृतीन मागया सॉलोमन्स जल्मा दिसाक ताच्या अर्गामी स्थितात फातिमा मोरस ॲश्लिन रिमा रेगो जल्मा दिसाक अर्गान सावन आमी स्थिता फिलोमेना पिरेरा जल्मा दिसाक अर्गान सावन एडन आनी एड्रल जल्मा दिसाक मी स्थितात बेनेडिक्ट एंटनी डिसोजा जॉन फ्लोरिन फुटाडो आनी चीना ब्रॉनी डिसोजा अर्गामीस दितात पूजा चलन अल्फोन्सा आलिया फर्नांडिस अल्फोन्सा आलिया अजय फर्नांडिस फिलोमेना डिसोजा जेवेटा डिसोजा मैक्सिम डिसोजा निकुटाम वेरोनिका डिसोजा जेसिंता डिसोजा अनीशा नी रॉल्सन डिसोजा ऑसवल्ड अंदादे लीना डिसोजा बेजय जेनेट डिसोजा रेनी कोरेया मेल्विन डिसोजा निकुटाम आइवन अनुषा मस्कत मरिया लोबो राजेश डिसोजा लवीना रॉयल पिंटो प्रीति मिनेजिस बऱ्या भलायके खातीर रक्षित आनी रातीश विशेष ते समापासून रानी सानिया ब्रँडन डेन्वर बळोक चिसूक करकांसावन जेसिंता रेबेल्लो आनी कुटाम बरें काम मेळच्याक टायरन स्टीवन डिसिल्वा विराजपेट विशेष ते समापासून रॉयल प्रवीण पिंटो तशेंच दुल्सिन पिंटो देवादीन दुल्सिन पिंटो केमी स्थितात कुटमादारा देवादीन विन्सेंट फ्रँक कमी स्थितात अजय जेसिंता फ्रँक देवादीन अंजेलिनाक मी स्थितात सुनीता देवादीन जोसेफिन पायस कमी स्थितात अनुक मरीना एव्रिल मस्करेनस शांताप्पाक देवादीन जात्म्या मी स्थितात क्लारा मेरी देवादीन सेवरिन डिसोजाक सेकंड डेथ एनिवर्सरी कमी स्थितात मॅक्सिम डिसोजा निकुटाम देवादीन आल्बर्ट मेंडोन्सा कमी स्थितात अल्मसन्स निकुटाम देवादीन डी डिसोजा कमी स्थितात अनुषा डिसोजा निकुटाम ब्रायन जॉर्जच्या जल्मा दिसाक मी स्थितात कुटमादारा तशेंच सर्गामीस जी लुवीस ह्या त्या सवापासून आनी आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या त्या सवापासून ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. पवित्र तिंदादीच्या नांवान मेसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफें आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. जेजू बाळकांनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान फावो केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्गां दिवया. जायतीं तेसावां गरजो विनवण्यो आमी घेवन आयल्या आनी आज आयच्या वांजेलान जेजून आमकां दिवचो संदेश कळनासतना निरंतरी तिरासनेन मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें. बडया तुमकां उक्तें जातलें. चुकून बावाडतान मागता ताका खंडीत जावन लाभता. जायते फावटी मागल्ले मेळनातल्या वेळार आमी निराशी जाल्या. थोडे फावटी आमी देवातावन पयस केल्या. तर थोडो वेळ माऊन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. संगत हमने हांव पत्नी सर पदवेदार देवाक भाऊ मनीनो मुझगुन्या वसर सांगता मनान चिंतून तोंडान वसर
वायट धरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोबोद अपराध ह्या बसून बेगीन सदांच जावं कार्मेलीक सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्राज चड आनी तांणी आशिल्ले प्राज तूं चड दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमची पातकां बगूस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरना तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांव पावलून गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बूद नतल्या गालातकारांनो तुमकां कोणें बुलयलें? कुसायल्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोळ्या मुखार रूप रूप चित्रायिल्लो न्हय? एक मात तुमचे लागीं विचारता. पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळिल्लो? तुमी नियमशास्त्राचे कायदे पाळिल्ले वरवीं की प्रचार केल्ली सुवार्ता तुमी बावार्थान घेतिल्ली देखून तितली तुमी पिशी जाल्यात काय? आत्मीक तरान आराम केल्लें तें रक्तामासान संपूर्ण करूंक तुमी सोदतात? तुमी सोडुल्ले इतले अनुभव तर व्यर्थ जाले? कशें जावचें? तुमी नियमशास्त्र पाळतात देखून गी प्रचार केल्ली सुवार्ता तुमी बावार्थान सत्वांतात देखून देव तुमकां उदंड मापान पवित्र आत्मो दिता आनी तुमचे मदें असर्यां करता. देवाचें उतार हें. देवाचें उपकार. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या भाग्यवंत प्रावाद्या मारिफात ताणें बसयलें तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सोडवंदरा आमचे खातीर पाठयला. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो अशें ताणें म्हणलें. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सपूतगान आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांताव आनी फावो करतलो म्हूण आमकां बियावेने ताची सेवा करूं पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार सोलूंक सगळी आमची जिणी सरासर. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. उद्गार. Alleluia.
Bornea, taci srechtkatia, ameliaya, tace borepo, ami vakanya. Alleluia gavya, somya kersia, taca povitnava, ole kusaya. Alleluia gavya, somya kersia, taca povitnava, ole kusaya. Serve spor तुमचे सोफे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. जेजू ताच्या शिसांक सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया. तो मोदेन्यार ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताचो इश्ट भितर थावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक केळ घाल जाल्या. म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेन न्हिदल्यान. आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टाका ते पासत उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासता ताणें विसरलेल्या खातीर पुणूय उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासल्या बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका वेचू दीत. कोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाना, तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रोत्मो दिना दायत. देवाचे उतर हे वाकवणी तुका क्रिस्ता. जेजू बाळकांनी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचो संदेश स्पश्ट आसा. कळनासतना तिरासनेन आनी निरंतर मागूंक आज प्रत्येक रितीन आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. मनीस केवल कूड मात्र न्ही, मनीस कूड आनी आत्मो, कुडीची आमी जायते रितींनी जतन घेता, त्याच मापान आत्म्याची आमी जतन घेवंक जाय. बावार्थांत वाडावळ जावंक जाय, मागण्यांती वाडावळ जावंक जाय. मागण्यांती विविध हंत आसात. तोंडपाशी मागणी आसा, नियाळाची मागणी आसा, तशेंच ध्यानाचे मागण्यांती विविध हंत आसात. शिसांनी जेजू लागीं विचारलें, आमकांय मागोवंक शिकय. आनी त्या वेळार जेजून शिसांक तोंडपाशी मागणें शिकयलें. आमकांय हें मागणें शिकयलां. ल्हान आसतनाच तोंडपाशी मागणें म्हणूंक आमी शिकल्या, पूण आमी त्या सांतार आमी रावल्या. आमच्या मागण्यांत वाडावळ जावंक ना. जें कितें गरजेचें तें विचारूंक आमकां शिकयलां, मागोवंक शिकयलां. हें दी तें दी, जें कितें जाय तें आमी विचारता आनी आमी त्या सांतार आमी रावल्या. पूण मागण्यांत वाडावळ जावंक जाय. मागणें म्हळ्यार केवल हें दी तें दी विचारचें मात्र न्ही, पूण मागण्यांत सडीत मुखारसून वा आनी एक हंताक आमी येवंक जाय. केदाळा आमी मागता मात्र वा तें दी गरजेचें मागता, आमी त्याच आमकां थोडे फावटी निराशा भोगता. जावंक पुरो म्हाका खावंक घेवंक मेळटा, भलायकी बरी आसा,
जें कितें जाय तें सकट मेळटा हांवें कितें मागोवंक जाय, सकट आसा हांवें कितें मागोवंक जाय असलें चिंताप जायते फावटी आमकां दसूंक पुरो. कित्याक मागणें म्हळ्यार केवल विसारचें मात्र, पूण मागणें म्हळ्यार केवल मागचें जें कितें आमकां जाय तें विसारचें मात्र न्ही. जेजूचें मागणें कशें जावन आसलें? जेजूचें मागणें देवाच्या आसरपणांत रावचें मागणें. बापा लागीं मागण्या मुखांत्र जेजून संबंद दवरलो. वरे विंगड सुवातेक गेलो. सगळी रात गुडे दोंगोर मळो सिनेगॉग 40 दीस आनी रात अशें विविध जाग्यांनी विविध वेळार देवाच्या आसरपणांत जेजू रावलो. जेजू टेंपलांत सुकून गेल्ल्या वेळार आवय बापायक जिल्ली साप, हांव म्हज्या बापाचें घराचें म्हजें मिसांव. मागणें म्हळ्यार देवाच्या आसरपणांत रावचें. मिस्तिकाची मिस्तीन आविलाची सांतेरेज म्हणटा, देव आमचो मोग करता म्हूण जाणाव आनी ताच्या आसरपणांतच रावचें मागणें. प्रेयर इज नथींग बट अ फ्रेंडली रिलेशनशीप विथ गॉड विथ whom वी नो दॅट ही लव्स अस. देवाच्या आसरपणांत रावचेंच मागणें. दुसरें जावन जेजूक मागणें जावन आसलें पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी नियाळचीं. उतरां सदांच नियाळचीं. तीं उतरां नियमशास्त्राचीं उतरां ताच्या मोतींत आनी जिबेर आसलीं. अरण्यांत तेंते सावां आयिल्ल्या वेळार जेजून थंडपाशी मागणें करूंक ना. बगार ध्यानांत सैतानाक नियमशास्त्राच्या उतरांनीच जाप दिली. तिसरें जावन जेजूक मागणें म्हळ्यार एक जिनिये रीत. जिवीत आनी मागणें पुरक जावन आसलें. अनीत जेजून खंडन केलें. घरचेवंताक कुमोग केली. मागण्याचें जिवीत चलत्या जिविताक पुरक जावन आसलें. चवथें जावन जेजूक मागणें म्हळ्यार देवाची खुशी करची. अरियेका मिसांव प्रारंभ करता आसतना, शिसांक वेंचतना, रुपांतर जातना, गेत्सेमनी वेळार अरियेका जाग्यांनी देवाची खुशी जाणा जावंक जेजून वरे विंगड सुवातेर मागण्यान जेजून करसली. आनी जेजूक मागणें म्हळ्यार बापाची मजत मागची. मनीस तो जावन आसलोय तरी ताचे ती अस्कतकाय आसली. अशें विविध वेळार पिडा शिडा गूण करता आसतना, लोकांची थानबूक थांबयतना अरियेका वेळार जेजून बापाची मजत मागून घेतली. मागण्या विशीं विविध गडितां सुवार्थेंत आमकां वाचूंक मेळटात. पूण थोडीं दोन सांगचीं तर लोकाच्या 8व्या अध्यायांत सुंकागाराचें आनी फारिसेवाचें मागणें आसा. सुंकागार खलतेपणी देवाच्या हाजरपणांत रावून तो मागता. मातेव 15व्या अध्यायांत कानागान स्त्री अनबावडती स्त्री तरी तिका तिच्या दुवेक लागलो देवसार सोडोवच्याक तिरासनेन कळनासतना ती मागता. मागणें आनी जिवीत विविंगड जावंक आसात. जो कोण मागता ताच्या जिवितांत तें आमकां दिसता. पवित्र आत्म्याचीं फळां मायामोग, संतोश, शांती, सोंसणीकाय, दयाळाय, उदारपण, सदेपण, विश्वासीपण, स्वादमन ह्यो सर संगती ताच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटात. आनी आमी सांगयेत हो जावन आसा मागण्याचो मनीस. म्हळ्यार मागणें आनी जिवीत विविंगड जावंक आसात. असलें जिवीत जियोंक आज हाची दोनी वाचपां आमकां उलो दितात, प्रेरण दितात. आनी असलें जिवीत जियोंक सांव पावलो गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत त्या लोकांक आपोवणें दिता. पडकिऱ्या शिकोवणेतावन तुमी फाटीं येवंक जाय. तांकां म्हणटा, बूद नातलेल्या गलतकारांनो, कोणें तुमकां बलयलां? कोणें तुमकां वांगड्या वाटेक आपयलां? कित्याक तुमी अस्कत जाल्यात? आनी थोडीं सवालां थंयसर घालता. कुर्सायिल्ल्या जेजूचें चित्रण तुमकां हांवें दिल्लें. जेजू कोण म्हूण तुमकां स्पश्ट कळयल्लें. हें तुमी उगडासा खडा. पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळिल्लो? तुमी जुदेव जाल्ल्यात वा सुन्नत जाल्ल्याक न्हय. बगार जेजूचेर दवरल्या भावार्थाक लागून, बरवशाक लागून तुमी पवित्र आत्म्याक तुमी स्विकार केला. नियमशास्त्र पाळतात म्हूण न्ही, तुमकां पवित्र आत्मो दिला. बगार तुमच्या भावार्थाक लागून, विश्वासाक लागून तुमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. आनी भावार्थांत
थीर रावूंक कळनासतना मागोंक सां पावली गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता. तर आज हो विशय आमी नियाळत आसतना आमी आमकांच विचारया, आमी सदांच देवाच्या आसरपणांत रावूंक, देवाची खुशी करूंक आनी जें कितें आमी मागता तें आमच्या जिणेंत दाखोवंक करपा प्रत्येक रितीन तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें परत आसरसत आसतना तीच कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रवया. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. इन म्हज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या आदोबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां बेठोंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेकी सोडवण्याची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळत आसतना तुजे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदी आसो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर मायमा वाखणटात. तांचे सांगात आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परेच्या वंददस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartha so good pargatuya. Jesus Jesus जीवन साला Jesus नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तेपणे उडास करता आणि वजिवेत असो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवं आणि तुझे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माई संगती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू पुतय पवित्र आत्म्याच्या एक भावना सर्पोद्वेदा हर बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बवाडतान आमी हांगासर आयल्या सबार त्या सवांक घेवन आयल्या. बवाडतान आमची मागणी बापा थंय आमी उबारया. जेजून शिकयले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आमकां क्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दैकणुयाची वेतांत सवच कायम कांदी सर्गींचें बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मायमगसो गुर्तू सावन एकामेकांक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुतक. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुतक. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शिडयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुबाकी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान.
मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. दयाळायसरीची दैवीक आनंद दोजगची पवित्रची नामची मोगाळ शांती सागुरा आमच्या दयाळ सर्वोंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. प्रार्थुयें. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचें काळजां दादोसकायेन भरून आनी आमचें क्रिस्त जिवेत कटांनी फळादीक जावं आनी आमचें खानजेवान कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं आनी असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागतां. मी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. प्रागाच्या बळका जेजूक नवेन मनशाच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी. मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडागून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनरांगची केल्लो जेजू मेस्त्र म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सगळ्या गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सबार ते सवांक गरजो विनवण्यो घेवन आयल्या. जायत्यानी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, गांवांत परगांवांत जायतीं ते सवां आमचे लागीं आसात आनी मागोवंक सांगलां. तशेंच आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या ते सवां पासून मागया.
मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें ह्या सभावार्थान आमच्यो गरजो बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. सांगात म्हणे ए भगवान जेजू बाळका तुझे सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक मुकल्लो आसता. तुका फाटीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस. कांताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायरांतले आमकां निवार. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. म्हज्या उजव्याक असल्यानी इकरा नामान मरे उरल्यांनी साप दिवची. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नामान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमी ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसोच आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें सांगात मरिये ए अच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतल्या बेर मोतीन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काळ आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराश पावन तुजे कुमक आनी बुसावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदां. आमेन. थोडो वेळ मौन रावन बाळका जेजू मुखांत मेळिल्ल्या सर कृपेदन्याक अर्गां दिवया. जायतें बरें पावन वैयक्तीक जावन कुटुंबाच्या संद्यांक आमी जोन घेतलां. देखून सर्व बऱ्यापणाक बाळका जेजूक अर्गां दिवया.
संगता म्हणिये ई भोव उदार बाळोक जेजू तुझ्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची हरकम भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पाती तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जेथ आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. Jesu balka naman tuka Jesu balka vandan tuka besawam cherga walai kurbeza vengin tuja sada sambandawa besawam cherga walai kurbeza vengin tuja sada सांभाळव आमचे सोवे रावतू रक्षण दिवू आमचे भितर रावतू सांभाळ बरू आमचे संगी येतू आदम चलो आमचे फाटल्यान रावतू राखून बरू जेजू बाळका नामान तुका बाळका वंदन तुका बेसावम चेरगा वाळय कुर्बेजर वेंगेन तुज्या सदा सांबाळ दवर बेसावम चेरगा वाळय कुर्बेजर वेंगेन तुज्या सदा सांबाळ दवर Maria Shirvadi Mamkam Bhagyan Kursache Kurvein Nivaram Kam Chadeva Amcha Dusmanantle Bapache Putache आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.